नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 48 मंत्र्यां सहित मोदी सरकाराचो दुसरे फावट सोपूतविधी। जेटली, सुषमा स्वराज ना अमित शाह, एस जयशंकराची एंट्री। आदले चडशे कॅबिनेट राज्यमंत्री आशिल्ले तशे। श्रीपाद भाऊ परत केंद्रीय मंत्री जालो सोपूतविधी। मात कॅबिनेट मंत्रीपद ना। भाऊक राज्य मंत्रीपदाचो स्वतंत्र कारभार। भाऊ करता आयुष्याच्यो गजाली। गोंयान मनयलो 32वो घटक राज्य दीस। पयलेच फावट सरकारी पावण्यार सुवाळो। उत्तरेत एकूय आमदार मंत्री ना। दक्षिणेत विरोधी पक्ष कवळेकारान व्हेले सोबोवन। सोनसोडो सेगीत चवथ्या दिसाय पेट्टा। लोकांचे सणकले। पालिकेचे कोयराचे 60 ट्रक धाडले परत। पालिकेची फायर फायटिंग उजो पालवा मेरेन कोयर सालिगांव प्लांटाचेर व्हरपाचो प्लान। टीव्ही वेल्या डिबेटींनी काँग्रेसीच्या मणियारे वांटेकार जावचे ना। केंद्रीय मणियारो रणदीप सिंग सुरजेवालान केलें ट्वीट। फुडलो एक म्हयनो काँग्रेस मणियारे ऑफ स्क्रीन। आणि खेळात आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुरू। इंग्लंड आड आफ्रिका ओपनिंग मॅच। भारताचे मिशन वर्ल्ड कप 5 जूना सावन। दक्षिण आफ्रिके आड पहिली मॅच लॉर्ड्सार 14 जुलयाक फायनल। घुमटेश्वर मडगांव इंडियन ऑयल प्रुडंट क्रिकेट टुर्नामेंटाचे सेमीत मोर्जे वॉरियर्स आड मॅच। दुसरी सेमीफायनल एसके जॉगिंग आड शांतदुर्गा क्रिकेटर्स कारापूर। मोदी सरकारचो सेकंड टर्म सुरू। 48 मंत्र्यां सहित आनी कितलेशाच राष्ट्रांच्या मुखेल्यांच्या हजेरेत ब्रेस्तारा सांजे राष्ट्रपती भवनाचेर सोपूतविधी जालो। भलायकी बरी नाशिल्ल्यान अरुण जेटली, सुषमा स्वराज मंत्रिमंडळांतल्यान कडेक। बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाह इन, ताका चड करून जेटलीचे अर्थ मंत्रालय। आदलो विदेश सचिव एस जयशंकराक घेतलो। मोदीन चडशी आदली टीम तशी दवरल्या। एकूच मंत्रीपद दिलें म्हूण जेडीयू सरकारांतल्यान कडेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित गोयचो एकोडो बीजेपी खासदार श्रीपाद नाईक परत केंद्रीय मंत्री भाऊ 5वे फावट लोकसभा खासदार मात ताका नव्या मोदी सरकारातूय कॅबिनेट मंत्रीपद ना राज्य मंत्रीपदाचो स्वतंत्र भार दिला। सूत्र सांगतात ते प्रमाण एक वेळ भाऊक परत आयुष मंत्रालयूच मेळुये भाऊ आयुष्याच्यो गजाली करता। गोयचे चडशे आमदार मंत्री सुवाळ्याक दिल्ली। मैं श्रीपाद यशो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूं। अच्छे मार्जिन से इस बार तो 80,000 मार्जिन थी और यहाँ आने के बाद जिस तरह से मुझे फिर एक बार ऐसा मैंने कहा फिर एक बार मौका दिया है ये इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि मंत्रालय कोई भी मिले आयुष आपके दिल में कितना कैसे रहेगा? जरूर रहेगा। एक अच्छा यादगार रहेगा। जिस तरह से एक अच्छा काम करने का मौका पिछले 5 सालों में मिला और इससे आयुष और भारत का कोई नाता है और ये नाता जो है जो हमारी सिस्टम मेडिसिन है बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे देश में ले जाने का मौका। ब्रेस्तारा गोंयान 32वो घटक राज्य दीस मनयलो। केंद्रशासित प्रदेश आशिल्ले गोंय 30 मे 1987 घटक राज्य जाल्ले। पहिलेच फावट सरकारी पावण्यार हो दीस मनयला। गार्बेज फ्री संकल्पने खाला सरकारान पंचायती पालिकांक नितळसाणीच्यो सर्ती दवरल्यात। दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत जिल्लो पावण्यार घटक राज्य दिसाची कार्यावळ जाली। अजाप म्हळ्यार उत्तरेत एकूय मंत्री आमदार कार्यावळीक दिसलो ना। दक्षिणेत मात विरोधी पक्ष बाबू कवळेकारान सोबून व्हेले। Warm compliments on this 32nd Goa Statehood Day, as rightly decided by the Honorable Chief Minister. Theme of Goa: Green Goa, Clean Goa, and Golden Goa. Various sessions are being planned in the schools and educational institutions and in villages to achieve this segregation, door-to-door collection. I appeal to all the elected representatives, that is chairpersons of municipalities and sarpancha and entire elected representatives. Okay, in panchayat there are about 1,500 elected representatives, all members and all. Put in your inputs, like get involved in it. Ask for support. Okay, you can demand for support. If somebody is not cooperating, bring it to a notice. Okay, it could be the employees of panchayat, it could be employees of director of panchayat, it could be engineers, it could be also we have written letters to police for provide necessary assistance in enforcing law and penalizing people for penalizing violators. This week we'll be having a joint meeting with PWD for expediting technical sanctions. सुरुवात करता असताना सीएम स्वतः रावले आणि म्हणले कारण आमचे फोन केलो मुद्दाम की सावकारातून स्टार्ट करपाच्या स्वतः आपण करता पण स्वतः गावात करप हेतू आणि महत्व असता हे आज महत्वाचो चल एका तराचे सीएम जर दिल्ली गेले पावला जाल्यार सुद्धा बाकीचे मिनिस्टर असतात पण डेप्युटी सीएम असतात किंवा आणि मिनिस्टर असतात त्यांनी सुद्धा काही कडेन प्रॅक्टिकली येवंक जाय आशिल्लें आनी ह्यो कित्याक बरी दीस ह्यो बरो सुरवात जाता क्लीन गोवा हे दवरपाची ही येवजण जी आसा ही खरी बरी आसा पूण ह्या आयच्या दिसाची महत्व जो आसा खूब मोठो आसा आनी ताका लागून हेजे फुडें तरी आयज जरी ना जाल्यार सुद्दां हेजे फुडें सुद्दां तरी जावं मुख्यमंत्री जावं उपमुख्यमंत्री जावं मंत्री जे आसात तेजे मुजरत टायम काडपाची सामकी गरज आसा आनी मुजरत टायम करून आपल्या तालुक्यांनी आपल्या भागांनी ते लोकांक संबोधीत करचें। आतां आयज खरे लेवलार हांगा जे लोक आसात
हांगा लोकांची उपस्थिती तितली आनी महत्वाचे लोक जे आसात ते त्या भागाचे लोक त्या लोकांक त्यांचे ते प्रतिनिधी म्हूण आसात. एक सरपंच हांगा उपस्थित रावप म्हळ्यार तो पंचायत आख्खी कवर जाता. सरकारान पंचायती आनी पालिकां खातीर नितळसाणीच्यो सर्ती दवरिल्ल्यो. सर्तीक पंचायती पालिकांचो रिस्पॉन्स पळयात. उत्तर गोंयच्यान 41, दक्षिण गोंयच्यो 80 पंचायती पावल्यो. गोंयांत 189 पंचायती. उरिल्ल्यांक घडये नितळसाणीचे पडिल्ले ना. तातूंतच अजाप म्हणल्यार घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्याक उत्तरेत एकलोय मंत्री आमदार दिसलो ना. मुख्यमंत्र्याचो व्हिडिओ संदेश लायलो. मुख्यमंत्री धरून कितलेशेच मंत्री आमदार सकाळी उठून प्रधानमंत्री मोदीचे सोपूतविधीक दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 4 दीस जाले सोनसड्याच्या कोयराचे दोंगर पेट्टात. फायर ब्रिगेडी आनी मुंबयची कंपनी 2 दीस जाले उज्या कडेन झगडटा, मात लोकांची धुरांतल्यान सुटका ना. ब्रेस्तारा तिडकल्ल्या लोकांनी पालिकेचे कोयर घेवन आयिल्ले 60 ट्रक परत धाडले. सुवातेर खासदार सार्दिनूय पावलो. पालिकेच्या नांवान शेवय जिल्हाधिकाऱ्यान बसका घेतल्या. कोयर सालिगांव व्हरपाचेर विचार चल्ला. तुमगे हें सोल्युशन जाल शिवाय तुमगेलो कचरो पयलीं सद्या बेन दवरे ते कितें म्हणटाय आमी थिंग वचना पयलीं सद्या तेंगे धुरांतले गाडी वचपा जायना. टोटल 7 गाडी आमी हाडायले पोती धाडले. तुमगे हेंच क्लियर जायना आनी हाडून घाताय म्हणून 2 दीस जाले हॉस्पिटलां म्हणजे डायजेशन करना 3 दीस जाले प्रेशर आनी सगळे न्हीदपण चक्कर येता वासान घरा कडेन कोणाक आमगे तुमगे त्या आडी मायना कुट्टोरी राया ती साडी आख्खो लोकांक धुंवर जायन लोक जायता बरो ना जालो आहा. हें आतां फ्लोरा फावना काबार हिंगा हें आतां उज पालोवपा जायना. आतां कितें डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन ना तें कडेन कांयच ना. आनी ते कितें सांगता कुट्टकारांक कित्याक पडला म्हणटाय हिंगा लोकांक खबर नासलो काय म्हणटाय काल एकलो मिनिस्टर उलयता. हें सारकें न्ही. ते आतां यो आनी चोय मरे तो धुंवर खंय पावलो तो पॉयंट आनी दुसरो लोक दुयेन पडला. कुडतरेचो आदलो आमदार खासदार सार्दीन सोनसड्यार पावलो, जो तो पालिकेच्या नांवान शबय घालता. See, very unfortunate that Margam municipality yet has not been able to tackle the pollution problem here. पालिकेन लोकांक थातरपाचे यत्न केले. कोयर सध्या सालेगाव वरून मेळटा काय जाल्यार पळयता म्हूण नगराध्यक्ष उलयल्या. एंड आय सेड यू हॅव टू अंडरस्टँड की आमी ही डंपार उडयनात, आमी ही प्लांटाचेर उडयतात ज्या कडेन कंपोस्टिंग चालू आसा तेन्ना. सो टुडे अलाव मी टू डू दॅट. तांणी अग्री केला. दे वर ऑल्सो कॉपरेटीव एंड आय अपील्ड फॉर देअर हेल्प ऑल्सो बिकॉज इट इज एवरीबडीज प्रॉब्लम. इट इज नॉट जस्ट माय प्रॉब्लम. सो they all have cooperated and they have allowed us to put the garbage. Tomorrow I have told the chief officer की फाल्यां परां जो पर्यंत हें सगळें जायना तो पर्यंत maybe you could talk to the Goa Pollution Control Board and the Saligaon waste management plant and whether we can transport our garbage there with the required permissions. Meeting convened by Honorable Collector South on this issue and the directions have been issued to the respective authorities including municipality. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. टीव्ही डिबेटींनी काँग्रेसीच्या म्हणयारे येवचेना. काँग्रेसीचो म्हणयारो रणदीप सिंग सुरजेवालान ट्वीट केला. फुडलो 1 म्हयनो खंय काँग्रेसीच्या म्हणयारे टीव्ही डिबेटींनी वांटो घेवचेनात. टीव्ही चॅनल आनी संपादकांनी हाची नोंद घेवन काँग्रेस म्हणयाऱ्यांक डिबेटींनी सुवात दवरची न्ही म्हूण सुरजेवालाचे काँग्रेसीचे वतीन ट्वीट. मोदी सत्तेर येवंक मिडियाचो पक्षपात जबाबदार म्हूण काँग्रेसीक दुबाव. मुख्यमंत्री जाले उपरांत 4थ्या दिसा सावन मायनिंग परत सुरू करपाक काम सुरू केलां म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयलां. काम चालू आसा. मायनिंग बेगोबेग चालू जातलें म्हूण ताणें उतर दिलां. कोठंबी नागरीक गौरव सुवाळो समेतीन प्रमोद सावंताचो सत्कार केलो. ब्रह्मेशानंद स्वामीच्या हातान सत्कार जालो. त्या मायनिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीक हांव रिप्रेझेंट करता. म्हाज्या समोर म्हाजे कितलेशेच मित्र आहा जेंचो मायनिंगे खातीर वेवसायूय गेला आनी नोकरी गेल्या. हांव कंटिन्युअसली म्हणजे मायनिंगांतल्या म्हाज्या म्हणजे जे मायन ओनर आसा तांच्या कडेन कंटिन्युअसली उलयत आसा की हो विशय म्हाका सर्वतोपरी पयलीं सोडप आनी जाता तितके बेगीन पावलां उचलून कारण लोकांच्या उदरनिर्वाहाचो प्रश्न आसा तो सोडोवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा आनी जाता तितक्या बेगीन तोय विशय सुट्टलो हाची म्हाका खात्री आसा. आनी निश्चितच की ताका न्यायीक प्रक्रियेन आमी म्हणटा परत परत हांव सांगपाक जाय म्हणून सांगना
कारण हांव मुख्यमंत्री म्हूण जाल्या उपरांत एक जेन्ना तिसऱ्या चवथ्या दिसा दिल्ली गेलो तेन्ना कन्सर्न मनशाक जाका लिगल एडवायस घेवपाक जाय आसली त्याच तिसऱ्या चवथ्या दिसाक हांव पर्सनली म्हाज्या वरिश्ठी सयत ताका मेळून ताजेर स्टडी सुरू केला, इतर कामां सुरू केल्या, निश्चितच ताजेर सोल्युशन येतलें. सांग्यार IIT पार्क प्रकल्पाक लोकांनी सहकार्य करचें म्हूण सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान उलो मारला. बुधवारा कलेक्टरान पार्का खातीर जमीन वता त्या 7 जाणांक बसकेक आपयले, मात मोठ्या प्रमाणात थंय लोक आयिल्ल्यान मिटींग रद्द जाली. एक भाटकार आपली सुवात दिवंक तयार, मात मुणकार राजी ना म्हूण सुत्रां सांगतात. सांगेचो आमदार म्हणटात 2 मायाक परत लोकांची बसका आसा, लोकांनी खंय विशय सारको समजून घेवचो. आता तुम्ही ती जमीन दिवपाक रेडी आसा सगळी गव्हर्मेंटाक? आमी रेडी आसा. तुम्ही IIT प्रोजेक्ट जाय म्हणटात. आज तुमची ती मिटींग जाली कलेक्टरा फुड्यान बीन मामलेदारा फुड्यान बीन? हय. नोटीस आयलेली? नोटीस आयलेली. हे 4 तुमी एग्रीमेंट सायन मारला, एग्रीमेंट सायन मारला. तुमगे एग्रीमेंट सायन मारला? कन्सल्टंट सायन मारला. दिले ताणे पण तुम्ही रेडी आसा दिवपाक जाय? एक 2 मिटींग जाल्ली, तातूंत पयली मिटींगेक हांव एटेंड जालो ना, लोकांक घेतली, लोकांक खुबशे आरोपूय बी केले. दुसरे मिटींगेक हांव एकटोच न्ही गेलो ना आनी म्हजें कितें मत आसा तें सरळ त्या लोकां कडेन मांडलेलें. जे शेतकार आसात ते सोडून नाकातले भायले पळय सगळे लोक आसात. म्हाका सांगपाक उद्देश इतलें की जांकां हेंची शेत वचना अशें नाका त्या लोकांक जेन्ना हांगा हाडून तो पळय एक बोवाळ करपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी IITची विधी करपाचो प्रयत्न जाल्लो हो खंय तरी एक निश्फळ आसा. म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन सगळ्या कडेन की अशें करून लोकांक भितर फूट घालपाचो प्रयत्न करचें ना. हांवें परत टायम टू टायम सांगलें की प्रत्येक फावटी की हांव सगळ्यांक बरोबर घेतलो आनी हो विशय क्लियर करतलो. जे इफेक्टेड लोक आसा प्लस जे सांगीकार म्हण आसा आनी जांकां हांगा सांगी म्हणून फुडें वचपाचें सांगी फुडें घेवन वचपाचे जे लोक आमचे भितर आसात खंयच्याय फिल्डाचे असते त्या लोकांक सगळ्यांक उल मारता की 2 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर आमी मिटींग सांग्या भितर घेवपाची ठरयिल्ले कडेन आसा आनी ती घेता तेन्ना सगळ्या लोकांनी कोऑपरेट करचें. कारण IIT हें कितें सगळ्या लोकांक एकदां कळचें शेवटचें. हें म्हज्या लेवलाचेर हेजें MLA लेवलाचेर मागीर तयारी आसतली. ICC वन डे वर्ल्ड कप इंग्लंडात दबाज्यान सुरू जालें. ओपनिंग मॅच ओव्हलाचेर इंग्लंड आड दक्षिण आफ्रिका. भारताचे मिशन वर्ल्ड कप 5 जुना सावन सुरू जाता. विराट सेना पयली मॅच दक्षिण आफ्रिके आड खेळटले. प्रॅक्टीस मॅचींतली न्यूझीलंडा आड भारत हरला, बांगलादेशा आड जिखला. हे फावट यजमान इंग्लंड, भारत आनी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट. वेस्ट इंडीज आनी पाकिस्तान डार्क हॉर्स. Everywhere you go, a home game. It is indeed. I mean, it's lovely to be here. We have such a huge fan base in England. For us, that's a thing of pressure, but a thing of pride as well. And hopefully we're going to use that crowd advantage for us in this tournament. But yeah, it's a lovely atmosphere, lovely occasion to be at. A reverse pull. Oh, good. Very good. At number 11 today. Tickle fine, but the cop does well and will prevent the second. He's looking for that 2 into the leg side again. Terrific batting. Not the great. ह्या बुलेटिनांत सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.